नमस्कार तुमगेल्या मोगाचे यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाईड आज आमगेल्या GSB समाचार आयतार सकाळ 8:30 या वाराच्या प्रमुख सुद्धी समाचार माहिती घेऊन आम्ही तुमगेल मुखारी आयलसाची आता या वाराच्या सुरवेच्या सुद्धी पळोवया. तुमगेल्या मोगाचे आयडियल आईस्क्रीम आता आयडियल आईस्क्रीम प्रायवेट लिमिटेड जावन ट्रान्सफॉर्म जालेलो आसा. हाजे नवे लोगो आनी मोनोग्राम श्री गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामील्या दिव्य करकमलान लोकार्पण जालेलो आसा. नमस्कार. आमगेले आयडियल आईस्क्रीम रिब्रँडिंग केला. आमगे लोगो आमगे थीम्स परत चेंज केला. फुडले लोगो ऑलमोस्ट 26 इयर्स आमी यूज केलेले. आतां चेंज केला मजा लागता इथे चेंज केला. सो आतां नवो लोगो तूं आमकां मस्त एडवांटेजीस प्रॅक्टिकली अँड विज्युअली ऑल्सो. फुडले लोगो स्क्वेअर आशिल्ले आमगेले. स्क्वेअर लोगो मस्त कारण यूज करूंक कश्ट जाता. प्लस ते डबल कलर आशिल्ले ब्लू एंड रेड. पूरा पैकेजिंग मटेरियल यूज करूंक तें कश्ट. आतां लोगो वी कॅन यूज इन एनी कलर व्हाईट ब्लॅक पर्पल ब्लू रेड खंयचे यूज करूं येता. आनी एक मॉडर्न लूक दिवंक म्हण आमी एफर्ट्स केलेले. नवो लूक दिला आमी जाल्यार फुडले टेस्ट फुडले आयडियल. धन्यवाद. बसरूरांत तशें श्री महालसा नारायणी देवस्थानांतू श्री विष्णू सहस्रनाम हवन चल्ले. ह्या कार्यक्रमांतू गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश परमपूज्य श्रीमद श्री विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामेले दिव्य उपस्थिती आशिल्ले. पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिं विश्वतो व्रत्वाति अतिष्ठदशाङ्गुलम् आवाहनं समर्पयामि. पुरुषैवेदं धर्मं यद्भूतं यच्छ भव्यम् उतामृतत्वशेषानो इदन्येनातिरोहति आसनं समर्पयामि. एतावानस्य महिमा तोज्जायां च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि पाद्यं समर्पयामि. त्रिपादूर्ध्वमुदयेत् पुरुषपादोस्येहा भवत्पुनः ततो विश्वङ्व्यक्रामत्साशनानशनयभिहस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि. तस्माद्विराळो जायत विराजो दीपुरुषः.
आमगेल्या केरळा राज्याचे 8 पेंट्याचे देव म्हणून प्रख्यात जावन अशे मंजेश्वर श्री मदनंतेश्वर देवस्थानांतू देवाक 220 वर्साचे प्रतिष्ठा वर्धंती महोत्सव बारी चंदायने चल्लाल आसा. त्या दिवस जाल्यार तसले विशेष एक सुतू त्या झलक पळोवन येवया. कल्याणपुर श्री ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಂತೂ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಾचे ಪೂರ್ವಭಾವಿ जावन ಭೂವರಹ हवन चल्लास. ओम देवी माधवनी परिवातां करोपावसन्ति तामसि महादेववागमान श्रीदोतम प्रसन्नं वयं समागतम कपिन्तां संयो वेदनादेशतो प्रायः.
देवालय निर्माण जावका म्हणताना कशी की परमात्मो अणोरणीयान महतो महीयान म्हणतात सूक्ष्म दावनशिले अंतःकरणांदलरी देवाक पळयता सगळे जगत तो सर्वत्र व्याप्त दावनशिलदलरी परमात्माला स्वरूप चिंतन कोण उपासन कोरेत म्हणताना देवालय एक बिंब प्रतिष्ठापन करचे गर्भगृहांतदलरीची सगळे देवालय मळलेची एक देवालय परिपूर्ण दावनशिल अवयव म्हणताना सर्वावयव परिपूर्ण दावन देवालय सन्निधान दौका म्हणदलरी वास्तू आणि आगमशास्त्राक अनुगुण दावन तक संगील तसले भव्य दावनशिल एक देवालय निर्माण कार्य दौका म्हणताना भरती काळ गायत हे क्षेत्रांतू देवान अनेक प्रकाराचे भक्तांगेलकरांना अनेक प्रकाराचे देवता कारिकी अनेक प्रकाराचे सत्कर्म करतसले एक भाग्य केलेले मात्र एक पुण्य सत्कर्म केलेले पुण्योदयान करताना कालांतरार एक देवालय म्हणनंतर अभिवृद्धी मळ निरंतर दौका म्हणून कसलक म्हणरी अशील एक देवालय आणतो देवता उपासना आराधन कोरेतदलरीची आमगेल एक वास्तव्यांतशील घरांत इलंतवळी कसलेक शैथिल्य असदलरी तत्क्षणांत मी प्रवृत्ती दावन कशी की तक दौकदल व्यवस्थिकी अनुकूल करताची म्हणताना ऊर नोडव मुन्न ऊर देगुलव नोडू म्हणून आज एक सगळेच गावचे जनपदालय हित आणि क्षेम त्या उपासन कोरनेल तसले एक क्षेत्राचे अवलंबन दावनस म्हणताना त्या क्षेत्रांत तरी अनेक प्रकाराचे सत्कर्म दावन अभिवृद्धी दल्ल्या म्हणून तक नमगु नैल्या भजक वृंदाक दलरीची कालकालाची देवालय अनुग्रहान बरेपणा कारण म्हणताना भरती काळ गायत एक देवालय आणतो कसंकी कारणांतरारी कालमानाक अनुगुण दावनु शैथिल्य ऐले दिसून ऐल संदर्भाचेरी गुरुवर्याला सन्निधानांतून तुम्ही प्रीतीनं विनंती दवरल तवळी त्यांनी अनुग्रह करून मार्गदर्शन केले एकानेक देवालय बांधुका म्हणून त्यांनी सांगणे तक संगीले विधिविधान मार्ग सकड अनेक प्रकाराचे रस दैवज्ञाल मुखांतर हे क्षेत्रांतू गुणदोष चिंतन कोण खंचे प्रकाराचे क्षेत्र संबंधी खंचे ना भजक वृंदादवो आमगे निमित्तांदवो पूर्ण कळतील कसलो एक दोष घडल असदलरी त्या सर्व दोष निवृत्ती दावका म्हणल कतिर दावन अनेक प्रकाराचे दैवज्ञान सूचन केला प्रकार गुरुवर्याल मार्गदर्शनारे तक संगील तसल्या प्रायश्चित्ताचे विधिविधान हवन पूजन आराधना अनेक क्षेत्राचे संदर्शन वृंदावनांत चुन घेऊन देवालय सन्निधानात गुरुवर्याल सन्निधानात प्रार्थन की तक संगील हवन पूजन कार्य कोर घेऊन तदनंतर गुरुवर्यान तुमका निधी कलश स्थापन करचक मुहूर्त त्यांनी निर्णय कोरून दिला दिवस परा दिवस म्हणताना एक निधी कलश स्थापन करताना भूसंबंधी कसलो एक जागेने दोष म्हणून दलरे त्या सर्व निवृत्ती दावका देवाल सन्निधान येताना त्या जाग म्हणल कितलं पवित्र दलरी उडेच म्हणताना त्या जागेन तू साध्यशील म्हणता पावित्र्य तेव का म्हणल खतीर दावन घेऊन सर्व कार्याचे निर्विघ्नते खतीर दावनो प्रातःकालाची महागणपतीला आराधना आणि मुहूर्ताक विशेष दावनशील एक दैवानुकूली दावका म्हणल खतीर दावन घेऊन नवग्रहांगेला आराधना आणि हे संगीत तसले सगळेच भूई धारण करचेची भूवरारूपी महाविष्णू म्हणताना ह्या जाग म्हणले देवाल सानिध्या कारण देवका म्हणल खतीर दावन घेनो आरंभारी ह्या जागेर देवाल सन्निधान चिंतन करून घेनो भूवरारूपी महाविष्णू की आराधन की पूजन केलेलं असं परमात्माला सन्निधानात प्रार्थना करून घेवचे त्रिकरण पूर्वक आम्ही केलेल्या आराधनेत पूर्ण करण्यातील कसलेक अपराध घडल असलेले परमात्मा समस्त अपराध क्षम कोरका मुख्य दावन ह्या जागेरी परिपूर्ण सन्निधान देवान अनुग्रह कोरका युनायटेड क्रिकेट लीग UCL सीझन 5च्या ऑक्शन मार्च 31 मंगळूरच्या खासगी क्रूसांतू जललस ताजे हायलाइट्स आता तुमगेल मुखार
आमगेल्या कापू श्री हळे मारियम्मा देवस्थानांतू मार्च 26 आनी 27 मस्त चंदायरी सुग्गी जात्रे म्हूण सांगतसल एक परब आचरण केलेलं आसा. त्या सुग्गी जात्रेंतू कसं वैविध्यता आशिल्ल्या म्हणू आतां तुमी पळोवन वयता. मार्च 26 मंगळार रात्री 8 गंटेक कापू श्री वेंकटरमण देवाक पुला पूजा, 8:30 देवालय भंडार सहित रजत रथोत्सव ಮೆರವಣಿಗ, मागीर रुप्या उಯ್यालेंतू बैसून गोपुर उत्सव, रात्री महापूजा, दर्शन सेवा अभय प्रसाद जाल्ले. बुधवार दनपारा महापूजा आनी दर्शन सेवा चल्लाल आसा. आत्ता तुमगेल्या GSP समाचारांतू उद्योग समाचार सुरवेच्या उद्योग समाचाराच्या माहिती आता पळोवन येवया. एक उद्यमाक सेल्स एक्झिक्युटिव्ह उद्योगाक जन जावका म्हणचे माहिती मेळ्ळेली आसा. सेल्स वाडोवच्याक नवे नवे आयडियास क्लायंट्साक खूश जाव तशी व्यार करचे आनी लायक कमर्शियल स्किल कंपनीचे सर्वीस आनी प्रोडक्शन हे क्लायंट्साक विवरसूचे तशी कंपनीचे वाडूक कसं करीत म्हणून आलोचन करच्याक एक बरेची क्रिएटीव जन जावका. ह्या कामाक कसं जबाबदारी आनी खंयचे रितीरी रिक्वायरमेंट आनी स्किल आसा म्हणून हांगा दिलेलो आसा. तुम्ही तुमगेल्या माहिती पेटोवन दिवेत. मेल ID आसा sanat@zpdubai.com आपा सांगता
तुम्ही स्क्रीनर पळवेत SANATHZPPDUBAI.com. मुखारच्या उद्योग समाचार पळोवया. असिस्टंट मॅनेजर फिनान्स हाका ग्रॅज्युएशन ना पोस्ट ग्रॅज्युएशन कॉमर्स ना फायनान्स अंतू जावन आसका. तांकां वर्क एक्सपिरियन्स 3 वर्स ताई. चडते माहिती खातीर ह्या फोन नंबरांक दिल्लो आसतना 7406100700 7406100700. आतां प्रतिष्ठित संस्थो आयडियल आईस्क्रीम प्रायवेट लिमिटेड हांचो उद्योग आसा. तुम्ही ताका कशी एप्लाय करेत म्हणत पळोवन येवया. आयडियल आईस्क्रीम प्रायवेट लिमिटेड हांणी मार्केटिंग ऑफिस मॅनेजर फिमेल हांकां मंगळूर ऑफिसा खातीर काम आसा. ताका एप्लाय तुमी करेत. एक्सलंट पीपल मॅनेजमेंट, डाटा एनालिसीस अँड रिपोर्टिंग स्किल्स आनी 20 जणांक हँडल करता जाल्यार एक व्यक्तित्व आसका म्हणून सांगिल्लें आसा. तशीची क्वॉलिफिकेशन सायन्स ना कॉमर्सान तो डिग्री जावका आनी हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स 10 वर्सां आसका. मॉनिटरींग आनी मॅनेजींग टिमार टू काम केलें जाल्यार एक 15-20 जणांक मॅनेज केलें जाल्यार मॉनिटर केलें जाल्यार एक एक्सपिरियन्स आसका म्हण सांगिल्लें आसा. तांकां एक्सेल नॉलेज लायक आसका, एडवान्स जावन आसका त्या कंपल्सरी म्हूण सांगिल्लें आसा. तुमकां तांगे स्क्रीनार तुमी आतां पळयता आसाची ईमेल एड्रेस recruitment@idealicecream.com. आपा सांगता recruitment@idealicecream.com. हे 10 तारीख भितर तुमी कामाक एप्लाय करीत. आमी आमगेल्या GSP समाचाराचे अखेरी तुमकां एक लायक विशयाचे टिप्स दिवका, एक माहिती दिवका, एक संदेश दिवका म्हणून ह्या वार आमी निर्धार केल्लो आसा. तशीची आत्तां तुमगेल मुखारी बेंगळूर काशी मठाचे आडळीत मंडळी सदस्य श्री गुरुदत्त प्रभू हांणी एक माहिती दिलेलो आसा. तांगेले विचारू आयकून येवया. नमस्कार. आज एक आमगेले भारी एक कॉमन फ्रूट आता सीजन मार्च टू जून जेवचे हेरळ फ्रुट्स खंय मार्केटाचे आमकां मेळचे आमकां पुरो गोत आशिल्लें. पणसा विशय हांव तुमकां जी एक सणाची इन्फॉर्मेशन दिता. पणसाचे रूख म्हणाल एक कल्पवृक्षाचे म्हण येता आमी प्रति एक विशय ताजे आमी उपयोग करून वयता. फर्स्ट आमी पळोवया भारी एक नंबर पणस पिकतना पोरंबोळ म्हळ्यार ते आमकां तळसूचे जायना ते नंबर पोरंबोळ खाण्या म्हणून एक नंबर दिता. आज पणस मार्केटांत मेळटा ते सोलवून दिताची एक घराक 10 रुपये 5 रुपये 10 रुपये सांगताची ते आमी घेवन येवन खाताचे. आमगेले गांवांतू मस्त हेरळ आशिल्ले हे सायडांतू आमगेले तोटा गेलेले हांव एक पणसाचे विशय तुमकां सांगूंक भारी इश्ट पावता. हांव हे न्यूट्रिशन व्हॅल्यूज पुरा तुमकां सांगतना मस्तेना निमगेले तुका कशी हाजे विशय पुरा इन्फॉर्मेशन म्हाका कसलें इन्फॉर्मेशन ना. हांव कसलें शिकिल्लें न्हय. हांव शिकिल्लें इंजिनियरींग जाल्यार आमगेले तोटांत जेन्ना केलो वस्तू फळ पळयतना कसं जाता म्हळ्यार म्हाका एक नंबर सहज जावन तांत एक इंट्रस्ट जाता. खावेत की म्हळ्यार मस्त फूड ह्यो पणस केले कुडले गॅस्ट्रीक जाता ना पणस केले कुडले पोट आपरेन आयल्यार म्हाका जाता. डायबिटीस अशें आनी खावच्या शुगर चड आसता म्हळ्यार एक एक इन्फॉर्मेशन आमकां आमी आयकून घेवन आसताची. तेजे विशय कसलें म्हण स्टडी करतना भारी आश्चर्य जाता. असल एक लायक विशय हांव तुमगेले पुरो जाणांक सांगूं का म्हळ्यार एक उद्देशान हांव हें सांगचें हाजे न्यूट्रिशन व्हॅल्यूज कसले खावे ते पणसो म्हळ्यार एक भारी लायक एक विशय मस्त विशय हांतू हांव तुमकां सांगूंक जाय हेरळे विटामिन्स प्रोटीन्स आयर्न आनी मिनरल्स प्रति एक हांतू आसा. विटामीन ए आनी विटामीन बी, विटामीन सी, कॅल्शियम, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम आनी फॉस्फरस हें पुरो आशिल्लें निमतीन तुमकां हें चर्माचे हाका कांती म्हूण सांगताचे पळय ताजे खातीर हें विटामीन ए आशिल्लें निमतान चर्माचें अजिर्णाक आमगेलें हें कसो पणस खाल्ली कुडले अजीर्ण जाता म्हणून खाली पोटांत हांतू फायबर आसा मस्त फायबर आसा आयर्न कंटेंट आसा. फायबरांत 2 विध एक सॉल्युबल फायबर आनी एक नॉन सॉल्युबल फायबर हांतू दोन्ही आशिल्लें निमतीन आनी तें ಸ್ವಲ್ಪ नार अंश ಸ್ವಲ್ಪ चड आशिल्लें निमतीन तें ब्रेक डावन जेवचें ಸ್ವಲ್ಪ वेळ जाता. ताजे खातीर खाली पोटार खाल्यार
ते जीर्ण जेवच्याक ಸ್ವಲ್ಪ मस्त टायम घेता बट ते जीर्ण घेतल्यार तातूंत झिरो फॅट कॅलोरीज चड एनर्जी दिता तुमकां बीपी आनी शुगराक भारी लायक आनी बीपी आनी तुगेले हार्ट रिलेटेड दिता म्हळ्यार हातूंत पोटॅशियम आसा आनी विटामीन बी आसा तशें जाल्यार निमतीन तुमकां हें भारी लायक कंट्रोल करता आनी शुगर हातूंत शुगर कंटेंट आसा ना आमी सांगना बट लिमिटेड जावन खाल्ल्यार भारी लायक तशेंच हाजी कडगी तुमकां पुरो आसा कडगीन आनीकय चड न्यूट्रिशियस वॅल्यू आसा हार जीर्णशक्ती तुगेले इंटेस्टायन क्लीन करूंक आनी तुगेले कोलेस्ट्रॉल उणें करूंक कडगी भारी लायक कडगी खावपाक कडगीचे तुमकां कशी गोत आसा कडगी उकर करताची चाको करताची कडगी तळटाची आतां कोडेल तरान तांणी पुरा कडगीची मंचुरियन म्हणून करता काय हम खाय न्ही तेल्लाच खाव नाकाची तेला तोळून खाव नाका जेल तितले एर फ्रायर घालून कडगी पोडी करायची मागीर कडगी चाको करायची आनी हांव आनीक तुमकां सांगता हें बिकंड बिकंड तुमकां दाखोवचा इश्ट पावता बिकंडाचे तुमकां वॅल्यूज तुमी पळयल्यार बद्दल सांगता तुमी आमी कडगी बिकंड बजिताची बिकंडाचे तेंडल्यांनी बिकंड घालून उपकार करताची बट भारी न्यूट्रिशियस वॅल्यूज तुगेले हाज्या प्रोनौन्सांनी कडगी पशी चड हातूंत लायक वॅल्यूज आसा तशें जाल्यार निमतीन तुगेले बिकंड लायक कोण रंदयक गशीक गी तुमकां कोद्देलागी घालून लायक कोण खायाची त्या मान्यात पणसाच्या आमी हें केलें गेल्यार पणसा पान तुमकां कशी कोत आसा आमी कोट्ट्याक आमी पणसा पान यूज करताची कोट्ट्या पणसा पान यूज आसा तुगेले बिकंड यूज आसा कडगी यूज आसा पणस यूज आसा ते जाल्यार रूख पणसा रूखांतू तुमकां फुडली कालाची घर आनी पुरो धारबंदो नवे मेन बागील पणसाची रुखाचे बागील केले त्या नमने गट्टी म्हूण सांगताची तर ती एक विशय रूख आमगेले कडी हलसिना मरम कसं सांगताची पणसा रुखाचे प्रति एक विषय लायक खायाची हिता मिता मिगेल केन्नाय तुमकां एडवायजर लायक कोण तुम्ही खावका प्रति फ्रुट्स एन्जॉय कोण खायाची कसा ताजी उपयोग असं सांगायची का कोण खायाची पुरा जना लायक घेवा नमस्कार तुम्ही इतली वेळ पळयला आमगेल्या GSB समाचार विंगड विंगड देवस्थानाचे सुद्दी आशा पुरो आमगेल्या स्वाम्याला विंगड विंगड विचारू तुमकां पावच आशा पुरो तशीच आमगेल्या उद्योगा खातीर राखता जाल्यार आमगेल्या युवा समुदायाक कामा खातीर आशिल्ले उद्योग समाचार तशेंच अखेर आमगेल्या जिवनांतू आमी खंयचे विचार घेवन आसल्यार आमगेलें आरोग्य दैहिक मानसीक कशें लायक जाता म्हणचे विचार पुरो तुमकां सांगिल्लो आसा आमगेल्या ह्या वराच्या GSB समाचारांतू मुखारच्या आयतार सकाळी 8:30 अपास आमी तुमी मेळया थंय स्वाम्याला आशीर्वादू देवाला अनुग्रह नित्य निरंतर आमगेलो वैरा स्वाम म्हणून मागताची नमस्कारो सर्वे जना सुखिनो भवंतु.